नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय अदमासपत्रकांत रोजगार आनी अर्थवेवस्थेच्या तांके खातीर म्हत्वाची अर्थीक तरतूद. अदमासपत्रकोत्तर आयोजीत वेबिनार कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली माहिती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत पशुधन भलायकी तशेंच रोपवे प्रकल्पाक मान्यताय. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या माहिती. दाबोळेंतल्या INS हंसा नौदळ तळाक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली भेट. कांय मंत्री आनी आमदार लेगीत जाल्ले वांटेकार. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोष हांची एक दिसाची गोंय भेट. पक्षाच्या मंत्री आमदारां वांगडा जाली 1-to-1 मीट. आनी ICC चॅम्पियन्स करंड क्रिकेट सर्तींत न्यूझीलंड पंगडा दक्षिण आफ्रिके मुखार दवरली 363 धांवड्यांची मोख. पळया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्र सरकारान केल्ल्या वर्सुकी अदमासपत्रकांत रोजगार आनी अर्थवेवस्थेच्या तांके खातीर म्हत्वाची अर्थीक तरतूद केल्ल्याचें म्हळां. अदमासपत्रकोत्तर आयोजीत केल्ल्या एका वेबिनार कार्यावळींत तांणी अदमासपत्रकांत केल्ल्या वेगवेगळ्या तरतुदींची म्हायती दिल्या. शिक्षण आनी रोजगार, वेवसायीक शिक्षक, उद्योगाक लागपी मनीसबळ तयार करपा खातीर शिक्षणीक प्रणालींत बदल तशेंच स्टार्टअप येवजणेंत खासा सवलतींची तरतूद केल्या अशेंय तांणी म्हळें. नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा. इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है. एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो AI में इकोनॉमिकल सॉल्यूशन दे सके, विश्व को उसका इंतजार है. आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा. वेबिनार कार्यावळींत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता आनी नवोन्मेश ह्या येवजण्या खातीर 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्या अशें सांगून भारतांत AI वाठारांत व्हडा प्रमाणांत प्रगती जाता अशें सांगलें. इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच, 2015 से 2025 के बीच, इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है. भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है. ये ग्रोथ कई बड़ी इकोनॉमीज से भी ज्यादा है. वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकॉनॉमी बनेगा. नवी दिल्लींत आयज पंचायती राज मंत्रालयाचे वतीन बायलां अनुकूल ग्रामपंचायत ह्या उपक्रमाच्या राष्ट्रीय परिशदेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो. अंदूच्या आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाचो एक भाग म्हूण ह्या राष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो आनी पंचायतीच्या बायलांक मार्गदर्शन केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेंत वेगवेगळ्या विशयाचेर निर्णय जाल्यात. बसके उपरांत माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या निर्णयांची माहिती प्रसार माध्यमांक दिली. तातूंत पशुधन भलायकी आनी दुयेंस नियंत्रण अभियानाक आनीक 2 वर्सांची मुजतवाड तशेंच 3,880 कोटी रुपयांचें अनुदान मंजूर केलां अशें सांगलें. नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक नई सोच अपने को दी है. विरासत भी, विकास भी. हम अपनी विरासत पे गौरव करें और साथ ही साथ उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डेवलप करने का भी प्रयास करें. इसमें पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे. 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम. यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है. करीब 4,081 करोड़ 4,081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा
और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चारधाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट इसी कड़ी में है, विरासत भी विकास भी का हेमकुंड साहिब का रोपवे। हेमकुंड साहिब की जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, वहां पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पे तपस्या की थी। जैसा केदारनाथ जी में लगता है कि बहुत लोगों को जाने में सुविधा होगी, यहाँ पर हेमकुंड साहिब में भी जाने को लोगों को बहुत सुविधा होगी। उत्तराखंडातल्या 2 व्हड रोपवे प्रकल्पांक केंद्र सरकारान आज मंजुरी दिल्या। सोनप्रयाग ते केदारनाथ ह्या 13 किलोमीटर लांबाईच्या रोपवे प्रकल्पा खातीर 4081 कोटी रुपया मंजूर केल्याची माहिती तांणी दिली। पुराय माध्यम मळाचेर संवसारभरांत परिवर्तन जायत आसा आनी तातूंत अग्रेसर रावपा खातीर जातात ते बदल आपणावपा खातीर सादूर रावंक जाय अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां। नवी दिल्लींत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशनाच्या पदवीदान सुवाळ्यात मंत्री उलयताले। विद्यार्थ्यांनी राष्ट्र पयलीं ह्या तत्वांक पाळो दिवन देश कार्य म्हत्वाचें मानून वाटचाल करूंक जाय अशें मंत्री वैष्णव हांणी मुखार सांगलें। फोकस रख के जो गोल है उस गोल की तरफ फुल्ली कमिटेड रह के और जिस एनर्जी के साथ आज आप यहां बैठे हो उसी एनर्जी के साथ अगर काम में लगे रहोगे तो एवरी चैलेंज विल वैनिश, इट विल मेल्ट। आपके सामने कोई चैलेंज खड़ा नहीं रहेगा। यश मेळोवपा खातीर सातत्य, परिश्रम आनी प्रामाणीक यत्न हाची गरज आसता। समाजांतल्या दुर्बळ घटकांक कायदेशीर सल्लो आनी मजत दिवपा खातीर कायदो वाठारांतल्या पदवीधरांनी मुखार येवचें अशें आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई हांणी केला। महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचो दुसरो पदवीदान तातूंत ते उलयताले। ह्या सुवाळ्यांत पदवी आनी पदव्युत्तर अशा 350 विद्यार्थ्यांक मानेस्तांच्या हस्तुकी पदवी भेटयल्यो। वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांत भांगरा, रुप्या आनी कांस्य पदकां मेळयल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान लेगीत जालो। केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हे नवी दिल्लींत राष्ट्रीय भलायकी मिशन संचलन समूहाच्या 9व्या बसकेक अध्यक्ष ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ले। हे बसकेंत भलायकी सेवेची उदरगत करपा खातीर नीतीबद्ध पद्दतीन काम करपाचेर प्रामुख्यान चर्चा जाली। ह्या बसकेक राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल आनी प्रतापराव जाधव हांणी हाजिरी लायली। भलायकी आनी परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव तशेंच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन के बेरी आनी VK पॉल सयत हेर मंत्री आनी वडील अधिकारी वांटेकार जाल्ले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज दाबोळे INS हंसा ह्या भारतीय नौदळ तळाक भेट दिली। कांय आमदार आनी मंत्र्यां सयत मुखेलमंत्र्यांनी तळाक भेट दिवन म्हायती जाणून घेतली। भारतीय लश्कर आनी लोकप्रतिनिधी हांचे मदीं समन्वय आसचो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सुचोवणी आसा। ते प्रमाण आयज ही भेट आशिल्ली। ह्या भेटी मजगतीं आपणाक आशियांतले सगळ्यांत व्हड नेव्हल म्युझियम पळोवपाची संद मेळ्ळी अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्र्यांनी INS ह्या खबरां संस्थेक दिली। INS हंसा गोवा नेवल ब्रांच ने हमें आज पूरे MLAs और मिनिस्टर्स और हमारे पार्टी के साथ ये देखने का मौका हमें मिला। सबसे पहले तो पहली बार मैं खुद और मेरे साथ में बाकी MLAs भी पहली बार INS हंसा गोवा नेवल ब्रिज हम देख रहे हैं। इट इज अ गुड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा है कि सिविलियन एंड द आर्मी फोर्स should come together and should know what exactly the army, navy and air force people are doing। उसी के लिए आज हमने आयोजन किया था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं खास करके अपने फोगा
का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज के इस पूरे विजिट में हमने गोवा नेवल बेस पे पूरे सभी फ्लाइंग किस तरह से होता है, पूरे यहाँ पे कितने एयरक्राफ्ट, किस तरह के एयरक्राफ्ट है, और खास करके एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस म्यूजियम जो यहाँ पे बेस्ड है वो देखने का मौका हमें मिला है। गोंय राज्य मनीसबळ संसाधन उदरगत महामंडळ हे देशांतलें पयलें महामंडळ जावन आसा। स्वयंपूर्ण गोंय जावपाचें मोख दोळ्या मुखार दवरून ह्या मंडळाचे कर्मचारी बरे तरेन वावुरतात ही तोखणाय करपाची गजाल आसा। सध्या ह्या मंडळांत 4000 उमेदवार कार्यरत आसात। हो आंकडो 2027 मेरेन 8000चेर व्हरपाचें मोख आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। महामंडळाच्या वर्सुकी दीस कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले। सांखळेंतल्या रवींद्र भवनांत ही कार्यावळ जाली। गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सुरू करपी हे देशातले पहिले राज्य हे गोय राज्य आसा। म्हणजे स्वयंपूर्ण गोय हो कन्सेप्ट फुडें व्हरता आसतना म्हणजे सगळ्या बाबतीत, कारण तुम्ही याद करात पयली सेक्युरिटी म्हटलो काय ना आमकां कोण दिसतालो, गुरखा, खंयचो खबर आहा तुमकां? थोडे जाण भुरगे वळखना, नेपाळचो सेक्युरिटी म्हटलो रे म्हटलो काय तो नेपाळचो गुरखा दिसतालो। आणि हाऊसकीपिंग काम म्हटलें काय आमकां विशिष्ट लोक विशिष्ट स्टेटींतले दिसताले। प्राउडली आमच्या मोगाळ भयणी आनी भाव, हय हांव सेक्युरिटी आसा, आज त्यांच्या बेस्ट पैकी म्हणजे सगळ्यांचे फोटोग्राफ्स घालून भायर लायल्ले आसा, हाजेर फोटोग्राफ्स आसा सगळ्याचेर। म्हाका खूब खूब बरें दिसलें की अभिमानान आज सांगता आज गोवा ह्युमन रिसोर्सान आपूण कामाक आसा, आपल्या तितकी सॅलरी आसा। म्हणजे तेय सांगता ते फिल्म करपी जे धाकलो भुरगो आशिल्लो ताका सायकल आमी गिफ्ट म्हणून ताका प्रेजेंट केला, खऱ्या अर्थान ताच्या बर्थडे। इट इज अ रियल स्टोरी जाका आमी म्हणटा ती आमी प्रेजेंट केल्या। माझ्या गोंयांतल्या ह्या पुराय गोंयांत अशी एकूय फॅमिली उरपाक नाका। भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोष हांणी आपल्या गोंय भेटेत पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटकां वांगडा स्वतंत्रपणान भासाभास केल्या। तांणी मंत्री आनी आमदारांच्यो वन टू वन भेटी घेवन तांचे वांगडा राज्यांतल्या राजकीय परिस्थिती विशीं जाणून घेतले। भाजपाचे आमदार आनी सरकाराक तेंको दिल्ल्या हेर आमदारांचे लेगीत BL संतोष हांचे वांगडा भासाभास जाली। सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण बानोडेच्या श्री महालक्ष्मी देवस्थान सभाघरांत 13 आनी 14 मार्च अशी 2 दीस वेगवेगळ्या राज्याच्या महिला मोर्चा प्रभारी आनी अध्यक्ष हांचे संमेलन जावपाचे आसा। ते तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर BL संतोष हे गोंय भेटीर आयल्यात। भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी तांकां गोंयांत येवकार दिलो। काल दनपरां BL संतोष हांणी श्री देव नागेश महारुद्र संस्थानाक लेगीत भेट दिल्या। संतोष हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या राजकीय मळाचेर वेगवेगळ्यो चर्चा सुरू जाल्यात। दाबोळी उड्डाण पुला संदर्भात कांय लोक कारण नासतना लोकांची दिशाभूल करतात। समाजातले हे घटक सदांच बऱ्या कामाक नकारात्मक प्रतिसाद दितात अशी प्रतिक्रिया येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी उक्तायल्या। खबराकारांनी दाबोळी उड्डाण पुला संदर्भात विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री मोविन गुदिनो जाप दिताले। All I want to say is falsehood is being spread. First of all, there is no court stay. The National Highway themselves said in that small section where it is the line where the aircraft lands, that they themselves will have a relook at the whole thing and will sort out amicably between Indian Navy and them, whatever is the problem. There is no stay from the, you know, read the order. I have got a copy of the order. So first of all, to say that there is a stay and work has stopped is totally wrong. Work is going on at full swing. Only that small section, they have kept it pending till issue is resolved amicably between both central government agencies. One is defense, one is national highway. गोंय सरकारांतल्या मंत्र्यांक पयशे दिवचे पडटात असो आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकार हांणी केल्लो आरोप येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी भायर मारलो। खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना मंत्री मोविन गुदिनो हांणी मडकयकार हांणी हारशाच्या घरांत रावन दुसऱ्याच्या घरार फातर मारप समान न्हय अशें स्पश्ट केलें। खरें तर ताणें मंत्र्यांचें नांव घेवन तांचे आड पुलिशेंत कागाळ करूंक जाय आशिल्ली अशेंय मंत्री मोविन गुदिनो हांणी म्हळें। In a democracy, one should be careful but not to abuse the freedom one has to speak. I don't want to speak more. Everybody knows him well and he knows this ministry also well. He should look into his own backyard and what happened during his time before commenting on others. My simple advice to him, don't throw stones at glass houses. Follow. If there is something wrong, then he should go and file a police complaint and straight away take action.
Why is he not doing it? Name the minister. Name the minister, take police action. See, it is always the case. If you look at any assembly, record in every election, 40% of the people election. So if he says 50%, he is enhancing the percentage by only 10%. So there is nothing to be read in that statement. At least he is admitting that 50% will come back. That is important for us. पर्यटन हो गोंयचो अर्थीक कणो आसा. ताका लागून पर्यटनाक आपले सरकार अदीक प्राधान्य दिता. तरणाट्यांनी पर्यटन वाठारांत रोजगाराच्यो संदी आपणावपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. शिक्षा उद्योजक संगम ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयताले. टुरिझमात एखादे जेन्ना पोस्ट येता, वेगवेगळे पोस्ट येता. फॉर एक्झाम्पल आमच्याकडे आयुष इन्स्टिट्यूट सुरू जाले. आयुष इन्स्टिट्यूट हॅज एडवर्टायज फॉर द पंचकर्मा असिस्टंट पोस्ट. ओके, पंचकर्मा असिस्टंट गोंयांत कितले लोक आशिल्ले? 2. तेंच्याकडे पोस्ट कितले आशिल्ले? 20. दिस इज एक्झाम्पल. म्हणून हांवें म्हटलें आमकां स्कील कितें जाय हें आयडेंटिफाय करचें पडटलें. इवन दो द एकाडेमिशियन आर हियर, तांच्यांनी हाजेर विचार करपाची गरज आसा. ताका लागून हो कन्वर्ज 2.0 ह्या कार्यक्रमांतल्यान नो डावट इट वील बी द स्टुडंट्स जे आमी पळयता फॉर द इंडस्ट्री एकाडेमिशियनांनी सुद्दां म्हाका दिसता गोंयांत स्कील फोर्स कसल्या पद्धतीचो गरज आसा हाजेर विचार करपाची गरज आसा. इवन दो फॉर यू कॅन सजेस्ट फॉर युअर मॅनेजमेंट, यू कॅन स्टार्ट इन अवर ओन कॉलेजीस, यू कॅन स्टार्ट दीस टायप ऑफ डिफरंट कोर्सीस इन अवर ओन कॉलेजीस आनी आमी तो सुरू करपाक शकता. हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो आयडियाज समोर येतल्यो त्यो तुमी स्टार्ट करच्यो. आमी आतां पर्यंत गव्हर्मेंटाच्या वतीन गोवा एज अ इनोव्हेशन एंड स्टार्टअप हब, आमी वी हॅव इन द गोवा स्टार्टअप पॉलिसी, वी हॅविंग आवर ओन इन युनिव्हर्सिटी, द गोवा युनिव्हर्सिटी रिसर्च पार्क युनिट गुरू, which is वी आर इन्वेस्टेड 12 crores of rupees we have invested and started. कोणी वचून करूंक शकता. इट इज नॉट ओनली द युनिव्हर्सिटी स्टुडंट जाय असोच गरज ना. राज्यांतल्या केबल तशेंच इंटरनेट सेवा दिवपी केबल ऑपरेटरांनी पयली थकबाकीची 20% रक्कम सरकारा कडेन जमा करची आनी ते उपरांत अधिकारिणी कडल्यान संबंदीत अधिकारिणी कडल्यान परवान्या खातीर अर्ज करचो अशे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठान दिल्यात. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती MS कर्णिक हांणी न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता ह्या 2 वाड्यांच्या खंडपीठान हे निर्देश दिल्यात. केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सेवा दिवपी संघटनेन हे विशींची याचिका न्यायालयाक सादर केल्ली, ताचेर ही सुनावणी जाल्या. सध्या सुरू आशिल्ल्या महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनात आयज समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी हांणी छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या केल्ल्या अपमानास्पद वक्तव्याक लागून बोवाळ जालो. विधान कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील हांणी ह्या विशयावेल्यान समाजवादी पक्षाचे फुडारी अबू आझमी हांच्या विधानसभा वांगडी पदाचे निलंबन करचे अशी मागणी केली. विरोधी वांगड्यांनी लेगीत ह्या मागणेक तेंको दिलो. सभापतींनी चालू अधिवेशनाच्या काळात अबू आझमी हांकां निलंबीत केल्ल्याचें घोशीत केलें. विधान परिषद सदस्य श्री अबू आझमी यांनी याप्रमाणे अत्यंत बेजबाबदार आक्षेपार्ह वक्तव्य करून एका विधानसभेच्या सदस्याला न शोभणारे गर्हणीय व अशोभनीय वर्तन केले आहे. सदर कृत्य विधानमंडळाच्या प्रतिष्ठेत बाधा आणणारे व विधानमंडळासारख्या लोकशाही संस्थेतील सर्वोच्च सभागृहाचा अवमान करणारे आहे. अशा प्रकारे विधानसभा सदस्य श्री अबू आझमी यांनी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे अशोभनीय वर्तन करून विधानमंडळाची प्रतिष्ठा मलिन केल्यामुळे ही विधानसभा असा ठराव करत आहे की श्री अबू आझमी यांचे सदस्यत्व विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निलंबित करण्यात यावे. तसेच सदरहून निलंबन कालावधीत त्यांना मुंबई येथील विधान भवनाच्या प्रसीमेत येण्यास बंदी घालण्यात यावी. राष्ट्रपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हांचो अपमान खंयच्याच परिस्थितीत सहन करचे नात अशी स्पष्ट शिटकावणी महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी आयज महाराष्ट्र विधानसभेत दिल्या. सपाचे आमदार अबू आझमी हांणी केल्ल्या विधानाचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले. महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही. असं आहे. एक लक्षात ठेवा,
समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही. सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू. आणि तुम्ही थोडी नीट माहिती घेतली असती, या कोरटकरनी कोल्हापूरच्या कोर्टातनं स्थगिती घेतलेली आहे स्वतःला अरेस्ट करण्यावर. त्याच्या वरती जायला सांगितलंय मी. आणि मी तुम्हाला सांगतो, हे कोरटकर वगैरे तर चिल्लर लोक आहे हो. मला सांगा, जितेंद्र आव्हाड काय बोलत, त्याच्यावर कधी निषेध नाही केला तुम्ही? जितेंद्र आव्हाड या ठिकाणी म्हणता की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज. औरंगजेब किती बलाढ्य होता, महाराज 5 फुटाचे होते, हे रेकॉर्ड होत. त्याच्यातही निषेध करत तुम्ही. असं सिलेक्टिव्ह करू नका. नाही केला तुम्ही, नाही केला. जवाहरलाल नेहरूंनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्याचा निषेध करणार आहात का? औरंगजेबाची भलावण करपी समाजवादी पक्षाचो महाराष्ट्राचो आमदार अबू आझमी हाका पक्षान निलंबित कित्याक करूना असो प्रश्न उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी विचारला. आझमी हांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचे समाजवादी पक्षान खंडन कित्याक करूना असो प्रश्नय तांणी उपस्थित केलो. छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए. एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो. आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे. फाटल्या सप्तकांत अमेरिका आणि युक्रेन ह्या दोन देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांमधल्या तणावात जाल्ल्या बसके उपरांत युक्रेनचे अध्यक्ष शेलेन्स्की हांणी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या फुडारपणाखाला कायमपणान शांतताय राखपा खातीर एकचारान काम करपाचें घोशीत केलां. अमेरिकेन युक्रेनाक लश्करी मजत थांबयल्या उपरांत पयलेच फावट दोनूय राष्ट्रां मदीं शांततायेच्यो कबलाती जाल्यात. भविष्यांत दोनूय देश एकचारान रचनात्मक कार्य करतले अशें झेलेन्स्की हांणी म्हळां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल ब्रिटनचे पंतप्रधान केअर स्टार्मर हांची भेट घेवन दोनूय देशांमदीं अर्थीक सहकार्य मुखार व्हरपाचेर भासाभास केल्या. दोनूय देशांमदीं अर्थीक संबंद घटमूट जावचे हे खातीर भारत आनी इंग्लंड मजगतीं जाल्ल्या मुक्त व्यापार कबलातीचो लेगीत विदेश वेव्हार मंत्री जयशंकर हांणी नियाळ घेतलो. इंग्लंडचे व्यापार मंत्री जॉनाथन रेनॉल्ड्स हांची लेगीत तांणी भेट घेतली. आयसीसी चॅम्पियन करंड क्रिकेट सर्तींतलो उपांत्य फेरयेंतलो दुसरो खेळ आयज लाहोरांत सुरू आसा. न्यूझीलंड आड दक्षिण आफ्रिका हाचे मदीं सुरू आशिल्ल्या ह्या खेळांत कुरू बावलो जिखून न्यूझीलंड पंगडान पयली फलंदाजीक सुरवात केली. न्यूझीलंड पंगडान 50 षटकांत 6 गडे वगडावन 362 धांवड्यो करून दक्षिण आफ्रिके मुखार 363 धांवड्यांची मोख दवरल्या. मजगतीं काल भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगतीं जाल्ल्या खेळांत 4 गडे राखून भारतीय पंगडान दणदणीत जैत मेळयलें. ह्या जैताक लागून भारतीय पंगड आतां निमाण्या फेरयेंत पावला. पळया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. केंद्रीय अदमासपत्रकांत रोजगार आनी अर्थवेवस्थेच्या तांकी खातीर म्हत्वाची अर्थीक तरतूद अदमासपत्रकोत्तर आयोजीत वेबिनार कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली माहिती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पशुधन भलायकी तशेंच रोपवे प्रकल्पांक मान्यताय. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या माहिती. दाबोळेंतल्या INS हंसा नौदळ तळाक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. कांय मंत्री आनी आमदार लेगीत जाल्ले वाटेकार.
भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस पी एल संतोष हांची एका दिसाची गोंय भेट. पक्षाच्या मंत्री आमदारां वांगडा जाली 1-to-1 मीट. ICC चॅम्पियन्स करंडे क्रिकेट सर्तीत न्यूझीलंड पंगडाक दक्षिण आफ्रिके मुखार दवरली 363 धांवड्यांची मोख. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.